काल आज आणि फाल्यां. मोगाच्यानो काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक म्हजो प्रणाम पाठयता आनी तशेंच मोगाचो येवकार मागता. आदवेंत काळार आमी आसां, क्रिसमसाक तयार जावं, घरां आमी कुसवार करता, या गर्दनाचो गोटो क्रिसमस डेकोरेशन्स करता, तर बायल्यान क्रिसमस कॅरल्स या क्रिसमस पार्टीज जावन आसां. अशेंच इगर्जेन ती सबार क्रिसमस कार्यक्रमां मांडून हाडटात. असले एक विशेष कार्यक्रम आज हांगासर आमी संवाद चलयता आनी ह्या संवादाक आमचे सांगाता आसात बोंदेल फिरगजेचे आनी फिरगज तशेंच पुणशे तसो रेक्टर बाप विगार बाप मनादीक बाप अँड्रू लिओ, तशेंच गवळेक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन ड सिल्वा आनी तशेंच कार्यदर्शी संतोष मिस्कित. तुमकां त्या गायकी मोगाचो प्रणाम आनी तशेंच स्वागत. थोड्या दिसां तावन बोंदेल फिरगजेचें नांव सगळे संवसारार गजलां. खंय गेल्यारय बोंदेल फिरगजेचेंच नांव आमी आयकता. कित्याक म्हळ्यार थोड्या दिसां पयल्यान तितोडो संभ्रम तुमी आसा केल्लो आनी तितोडो संभ्रम म्हळ्यार इनॉग्रेशन, शतमानोत्सव आनी तशेंच पुणशेताचें परगट त्या दीस तितोडो संभ्रम करचो तितलो सुलभ न्ही. तरी तुमी तें मुखेलपण घेवन इतलें व्हड कार्य तुमी उबारलां, देखून तुमकां पयल्यान पयलें हांव परबी पठयतां. आनी तशेंच हो संभ्रम कसो तुमी अशें मॅनेज केलो, कितलो लोक हजर आसला अशे विशयान सांगीत की उपाध्यक्ष. थँक्यू शांती प्रिया. सोमेस्तां देव बरी सांज मागता. येदोळोच तुवें सांगिल्ल्या बरी ती थोडो संभ्रम कसोलो खंयचो म्हणून तुमी सांगलो. एक शतमानोत्सव आमचो, मागीर एक नवी कृत इगर्जेचें उक्तावण, तशेंच आमच्या DSCCचें अधिकृत पुणशत म्हणून परगट केल्लो दीस. त्या दिसा सांगचें जाल्यार तुमी येदोळच यूट्यूबार गी ऑर लायव्हार गी तुमी समेस्तांनी पळयलां. भरपूर लोक हजर आसुल्लो. आमच्या मिसाच्या बलिदानाकच हांवें म्हणचें जाल्यार आमच्या इगर्जेची कॅपेसिटी 1500 to 600. तेनय आसतना आमी एक 5000 चेअरां घाल्लीं भायर. ती चेअरां फुल्ल जाल्लो. सोडून हांव चिंता मिसाच्या बलिदानाक 5000 वयर लोक हजर आसुल्लो. तशें अशें म्हूण स्टेज प्रोग्राम आनी फायनल जेवणाक मस्त जण हजर आसले. आमकां कांय 14 ते 15,000 लोक म्हणयत तितलो लोक हजर आसुल्लो. आमी चिंतलेचेर न्ही 60 जण लोक हजर आसून आमकां धादोसकाय भोगल्या. भारी व्हडल्या संभ्रम तो आमी चिंतनातलेचेर न्ही चड मापान देवाच्या दयेन आमी हो संभ्रमलो. हाका ह्या संभ्रमाक पुरक जावन म्हणल्या बरी तयाराय जावन आमी नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर एक कार्यक्रम केल्ले. सर वाड्या घरांत वाड्याच्या सांताच्या विशयांतले एक ल्हानशे एक 3 मिनटांचे प्रोग्राम एका वाड्या घरांनी सुमार जाणांनी आनी तो मेतेरपण घेतले. आनी तो एक विशिश्ट एक संभ्रम म्हूण येतो आमी येदोळी पळोवन येतलो. हे आमच्या विगार बापाच्या मोतीन तावन आयिल्लें तें भारी एक ओगळीक एक फाव जाल्लो. हरेकल्यांनी ओगळीक विचारल्या त्या विशयांत. तशें न्ही आसतना नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर आमी एक व्हेकल रॅली केल्ली. ते आमचो एक आदलो 100 वर्सांचो एक कुरीस आसुल्लो. तो आमी एका कुटुंबांत तांणी जगोसायेन दवरलो. तो आमी आमची इगर्ज खंय बंगरशिमे जाल्ली थंय तावन आमी पुरशांवर हाडुल्लो. त्या वक्ताय सुमार लोक आसुल्लो. आमी एक वांटो चिंतलो आमी 3 वांट्यांनी लोक हजार म्हळ्यार एक 2 किलोमिटर पयसतना तो तितलो लांब लायन आसली म्हणयत. ताच्या उपरांत आमी नोव्हेंबर 15 तारखेर एक रेतीर आसा केल्ली. हाका शतमानोत्सवाच्या तयाराय जावन ताकाय भरपूर लोक आसुल्लो. नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर आमी वजाचो पुरशांव केल्लो. त्या वजाच्या पुरशांवाकी आमचो फिरगजेचो न्हय आसता बायला फिरगजेचो आनी क्रिस्तांव न्हय आसता अक्रिस्तांव भावांनी आमकां मस्त सहकार दिला. मस्त वरवीं आमी आमकां मेळ्ळ्या, मस्त वरवीं आयल्या. तशें नोव्हेंबर 17 तारखेर आमी एक सेवेचो वावर केल्लो. मस्त जाणां वॉलंटियर आयिल्लीं आमकां डेकोरेशन करूंक, नितळाय करूंक, ह्या रांदपाच्या खातीर शिंजाप करूंक. ताका सुमार एक आयते 200 ते 250 लोक त्या सेवेक आयिल्लो. आमचो फिरगजेचो सोन आमकां खुशी भोगता. आमच्या शेजारच्या फिरगजेचोय लोक मेतेर सेवेक म्हणून आयिल्लो. तशें न्हय आसता आमच्या 18 तारखेचें हांवें येदोळसूं तुमकां सांगलां संभ्रम. 18 तारखे उपरांत आमी एक हप्तो ते
ते संभ्रम आमी मुखार सून व्हेलो ते सांगचे जाल्यार इमिडिएट 19 तारखेर आमच्या नव्या इगर्जेंत पयलें आमचे सालोरेसाचें नोवेंट सुरू केलें आमी इमिडिएट नेक्स्ट डे सकाळीं आमी नोवेंट सुरू केलें आनी सांजेर आमी भुरग्यांचो दीस म्हणून आचारान केलो तेणे आसता 20 तारखेर आमी सर्व मरण पावल्यांचो दीस म्हणून आचारान केलो नोव्हेंबर 21 तारखेर सर्व धार्मिकाचो दीस म्हणून आचारान करून तांकां आमी मान फावो केलो नोव्हेंबर 22 तारखेर सर्व दाणेचो आनी सेवा दिल्ल्यांचो दीस म्हणून आमी तयाराय केलो नोव्हेंबर 23 तारखेर सर प्रायवंताचो आनी पिडेसाचो दीस म्हूण आचारान केलो तशें आसता अखेरीचो दीस म्हळ्यार 24 तारखेर नोव्हेंबराचो 24 तारीख आमी हरशें जेजुरायाचें फेस्त त्या दिसा हरशेंच्या बरी हर एका वर्सा आमी नोव्हेंबराच्या 24 म्हणजे जेजुरायाच्या फेस्ता दिसा आमी एवकरिस्ताचो पुरशांव काडटा त्या दिसाय आमी एवकरिस्ताचो पुरशांव केलो सर फिरगसगारा हजर आसून आमी एवकरिस्ताक मान केलो उक्त्यां मान केलो तेन्ना आसता एवकरिस्त आमी नव्यान आमी हें केलें स्थापीत केल्ल्या आराधनाच्या कोपेलांत स्थापन केलो तो मरुस्थापन केलो तेन्ना ताच्या उपरांत सर फिरगसगारांक सांगाता मेळून ल्हान कार्यक्रम आसा केल्ले प्लस एक सालोरेसाच्या जिविताचे एक नदर लावन एक कन्नडांत एक आमी एक पिंतूर म्हणल्यार बरी प्रदर्शन केल्लें एक ताच्या उपरांत सर फिरगसगारांक सांगाता मेळून एक जेवण आसा केल्लें सर फिरगसगारांनी संतोशान ह्या जेवणांत वांटिली जाल्या आनी त्या दिसा आमी सर आमच्या सतमोणाचो आचारानाचो संभ्रम तितोडो संभ्रम आमी समाप्त केलो ही सर प्रोग्रामां आमी आचारान केल्ली जावन आसा हे नोव्हेंबर 18 तारीख मातने सगळो म्हयनोच संभ्रम बंदेल फिरगसगारांक न्ही गे आनी खंडीत जावन हे सालोरेसांचे विंचणार बेसावांचो सांगेत आनी अजापच म्हणून कित्याक जाता की आदल्या दिसा आमकां 7 वरांचेर सुरू जाल्लो पावस एक 10 वरां मातशें पावस आयिल्लो आमकां मस्तू कावजेनी भोगताली जाल्यार आमी सालोरेसाचेर फातयेनी दवर न्हू देवाचेर फातयेनी दवरून आमी मुखारसून गेल्या पूण त्या दिसा आमकां देवान निवारलें सर्व पावसाच्या वायटा विघ्नांतलें निवारलें जावन येदोळ मिना सर आमकां आमचें पुनशेत सॉरी आमचें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाल्लें तो येदोळ मिशर आमकां देवान निवारला एकच एक अणवार आमकां संभ्रमाच्या आदल्या दिसा सगळ्यांनी एक अजापच पळयलें म्हणून येत न्ही गे आनी तुमी एक संगती सांगली पाद्राबाच्या इनोवेटीव आयडिया सांता भक्तांचें हें केल्लें कॉम्पिटिशन ते खंडीत जावन ते वय म्हणून ते फिरगस पळयतनाच आमकां कळटा कितले सोबीत की कितले काले पुरो आसा ते म्हणटाना इगर्जेंत पाद्राबाचो मांडो कसो आसा म्हूण आमकां आतां कळटा इगर्ज पळयतना सुपर दिसता न्ही जाय की इल्ले तिसल्यान तिळ्ळ्यार इश्ल्यान तिसल्यान वेतना भक्तिकांत पळयता सकाळी पळयल्यार भक्तीक आसतात सांजेर गेल्यार भक्तीक आसतात आनी सिटींत वेसो लोक की पाटी येवन फिरगजीक भेट दिवन मागीर कामाक वचचें हांवें आयकलां हांवें अनुभव केला कित्याक म्हळ्यार एक पाटी फिरगजी भितर रिकतना पाटी भायर येवंकूच मोण येना तसले मॅग्नेट आसा ते तशें एक आले आटापून आसा फादर त्या फिरगजीन भोव बरें सवाल शांतीप्रिया तुज्या आमच्या उपाध्यक्षान सविस्तार विवार संभ्रम असो दिलो ती थोड्या संभ्रमाच्या नोव्हेंबराच्या 18 तारखेच्या पयले कसली कार्यक्रमां केली ताजे उपरांत कसली कार्यक्रमां केली ह्या पुरा कार्यक्रमाचे रुवारी आमची फिरगसगार आमचे विविध समित्यो फिरगस गवळी परिशद तशेंच आमच्या आचरणा बाबतीत आचरण आसा केल्ल्यो विविध समित्यो सांगाता मेळोन वो वावर केला आनी सकट क्रेडीट म्हज्या बंदेल फिरगसगारांक फावो जाता म्हूण सांगूंक हांव अपेक्षिता देखून आमचे एकल्याचें काम न्ही आमी सांगाता मेळून हें साधन केलां आनी नव्या इगर्जेच्या विशयान तुवें विचारलें ह्या इगर्जेक येता आसतना मस्तू जाणांक बरें बगता मागणें करया म्हूण बगता ह्या इगर्जेचे विन्यास एक मस्तू चिंता पटोवन केल्लें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार इगर्ज म्हणटा आसतना एक भक्तीपणाचो जागो इगर्ज म्हणटा आसतना एक हॉला भशेन आसचें न्ही आमकां एक त्या इगर्जेक या म्हूण बगा जाय मागणें करया म्हूण बगा जाय असले चिंता मतीन दवरून आर्किटेक्टाडे सांगाता मेळोन फिरगसगारच्या सकट जाणांचे अभिप्राय घेवन एक इगर्जेचे एक भक्तीपण येवचे बरी तयार केला थोडे विशय सांगचे जाल्यार आमचे आल्तारी विशय सांगचे जाल्यार मसुदानी आल्तार पळयल्यार आमची आल्तार एक विभिन्न रितीची आल्तार तुमी पळयता त्या आल्तारींत एक रावंड सर्कल आसा सर्कलाच्या भायर एक त्रिकोणाकार एक हें आसा एक
आनी एक आकार आसा त्रिकोण आकाराचे एक बैल्यान एक ताका आवरण आसा हें देवा बापाचें रूपणें प्रदर्शीत करता. ताजे उपरांत तुमी पळयता तें एक क्रुसिफिक्स तो कुरीस 100 वर्सांच्या प्रायेच्या रुखाडाचो कुरीस तो 100 वर्सांच्या आमच्या चरित्र आसल्या इगर्जेक 100 वर्सां प्रायाचो कुरीस मेळिल्लो एक आमचे बागमणयेंत पयसल्या रानांत तो हाडला एका फिरगज कुटुंबान तो स्पॉन्सर केला आनी त्या कुर्साची इमाज तुमी पळयशात जाल्यार त्या इमाजीर आसलो जेजू ती मरण पावल्ली इमाज न्ही जिवंत जेजू कश्टूं जेजू सफरींग क्रायस्ट तो आमचे लागीं उलयता. सो देव बाप देव पूत आनी थंयसर तुमी पळयता तें सर्कल आसा ते सर्कल देवा बापाचो देवा पुताच्या मोगाचो संकेत जावन आसा. सर्कल हॅज नो बिगिनींग नो एंड म्हणजे निरंतर गॉड्स लव इज इटर्नल आनी ती किरणां तुमी पळयता थंय सगळ्या संवसाराचेर देवाचो मोग थंयच्यान प्रसार जाता. आनी थंयसर सकयल एक भोव सोबीत ताबेर्नाकल आमी हाडलां तें केरळांतल्यान आमी हाडिल्लें आमकां एक विचित्र रितीन तें मेळ्ळें तातूंत जिवन जेजू हजार आसा. तशें द फूल डिवायन फॅमिली इन हेवन अँड द होली फॅमिली ऑन अर्थ इज डिपिक्टेड ऑन द ऑल्टर. तिसऱ्यान जेजूची आवय बापूय आसात मोरी आसा सांजुजे बाब आसा आनी आमचे मीस पेटोवनचे आल्तार एक विन्यास रितीन भोव आधुनीक रितीन ती विन्यास केल्या. थंयसर जेजूच्या निमाण्या जेवणाचे पिंतूर तुमी पळयतात आनी वयर मेजाचेर याजाक निमाणें जेवण संभ्रम करता. आनी तिसऱ्यान 2 पिल्लर आसा त्या पिल्लराचेर आमी 10 उपादेश कांतोवन गेल्यात. कशे मैजेच्यो 2 पळयो आसल्यो की तशे 2 पळयो एकार आमी कोंकणी भाशेन कांतयल्यात आनी एकार आमी कोंकणी इंग्लीश भाशेन कांतयल्यात. अशें भुरग्यांक शिक्षण दिवंकी बरें आनी एक भक्तीपणाचें वातावरण थंयसर जाता. आनी दोनूय वणटींनी तुमी पळयतात 20 मिस्तेर आसात तेच म्हण तेल्यांक ती पिंतुरां पळोवन मिस्तेर नियाळूंक जातात. आमच्या पोरण्या इगर्जेची 14 तेसामां थंयसर आसात सिंगल्यान. इगर्जे भितर येता आसतना थंयसर 2 कुमसारी आसात. एक आमच्या इगर्जेची विशेशता म्हणयत कुमसार जावंक थंय प्रायवेसी आसा. पोरण्या इगर्जेचो कुरीस मिसाक 22 कडेन थंयसर दवरला ती आल्तारी आमी जगोवन थंयसर दवरल्या इगर्जेच्या फाटल्यान. मुखार उसल्या सायडीन तिवल्या सायडीन नित्या धर्माचे पाळणेल आसा आनी मोरयेच्यो विविध दिसवण्यो थंयसर आसात. इशिल्या सायडीन डिवायन मर्सीचें रुपणें आसा आनी डिवायन मर्सी रुपण्याच्या बोवारी थंयसर 7 सक्रामेंत कांतोवन गेल्यात. आनी इगर्जे भितर आसतना साक्रिस्तान थंयसर एक कडेन 12 आपोस्तलांचे गुर्त गेल्यात आनी एका 12 इस्रायल परदेच्या कुळयेंचे गुर्त गेल्यात. कितें ना ह्या इगर्जेन सगळो बायबलूच आसा. भुरग्यांक एक्सप्लेन करूंक बारी बरें आनी आयिल्ल्या सुमेस्तांक आमी ह्या विशयान विवरांनी दिता आसतना तांकां बारी खोशी जाता. देखून आनी मुस्तू सांगती सांगूंक आसात मुखली तोर तुमी पळयशात जाल्यार थंयसर आंज बोडव्यो दवरल्यात. थंयसर सोडूंदराची इमाज आसा आनी हे वर्सा आमच्या उपाध्यायान सांगिल्ले प्रमाणे 100 वर्सांचो अजापाचो कुरीस आसा. त्या इगर्जेच्या कॅम्पसा भितर एकतानाच एक भक्तीपणाचें वातावरण येता. शांतीप्रिया हें हांवें सांगचें न्ही सबार भक्तीक आनी विचारलां आनी हर एक लागा आयिल्ल्याक थंयसर आमी अर्थ सांगता आनी मस्त भक्तीक येतात आनी आमकांय एक अभिमान भोगता. बोवापुरबायचें मंदीर आमकां आसा आनी आयिल्ल्या भक्तिकांकय खूब देवासरशीं येवंक देवाचो अनुभव थंयसर जाता. फिरगस पळयतना खंडीत जावन आमी अनुभव केला ते येताना भायर येवंक कसो मन येना आनी तुमी आतां आमी पळयला काले पुरो आसात थंय म्हणून पूण तुमी आतां एक्सप्लेन करतना कोणे त्या फिरगचेक येवनात तांकां एक रफ इमॅजिनेशन आयला. पूण खंडीत जावन आतां म्हणून आमचे विक्षक निर्धार करतातच बोंदेल फिरगचेक भेट दिवंक. पूण हाच्या फाटल्यान वावर फादर खंडीत जावन कितले तुमी रात निदान आसतना कळल्यात म्हूण ते फिरगस पळयतना कळटा. फायनली हॅट्स ऑफ टू यू फादर कित्याक म्हळ्यार इतली बरी फिरगस तुमी आमकां दिल्या देव बरें करूं. म्हणटा आसतना ह्या फिरगजेन सबार कार्यक्रमां आसात आनी देखून ही फिरगस जिवाळ आसा म्हूण येता. देखून असले कार्यक्रम करतना तेंचे फिरगज लोक आमी थंयसर वेता पळयता पूण कोणाक थंयसर बगूंक मेळना. यूट्यूब मुखांतर या मिडिया मुखांतर खंडीत जावन भायल्या लोकांक कळटा बोंदेल फिरगजींत आज कितें आसा म्हणून. जावं पुरो वॉट्सॅप ग्रूप आसा यूट्यूब चॅनल जावन दी इंस्टाग्रामार हें पुरा सगळें कशें मॅनेज करतात सेक्रेटरी. हां देव बरें करूं शांतीप्रिया. पयल्यान पयलें आमच्या फिरगजेंत मिडिया कमिटी आसा. ही मिडिया कमिटी भोव अपुरबाय रितीन काम करता. फिरगज विगार तशेंच सहायक विगार आनी प्रिंसिपल बापा सांगात मेळून ते सकट प्लॅन करतात. कितेंय कार्यक्रम आमच्या फिरगजेंत आसा तर ताचे पयलें पोस्टर्स करून ते वॉट्सॅप ग्रुपार फेसबुकार तशेंच इगर्जेचे ॲप आसा तांतू घालतात. आनी कितेंय कार्यक्रम आसा तर ते ताचे लिंक ते पयलेंच
व्हॉट्सअप ग्रुपार जावन दी फेसबुकार जावन दी पयलेंच घालतात आनी अशें सर्व वीक्षक ते लिंक थंयसर दमता आसतना तांकां सक्कड फिरगजे विशयी जावची कार्यक्रमां पुरा लायव्ह पळोवंक मेळटात आनी साबार मंगळाराच्या 9 पुरा पळोवचें जाल्यार साबार भक्तिकां फेसबुकार तशेंच यूट्यूबार तशेंच डिवायन वर्ल्ड तांतूं पुरा वीक्षण करून तेंचे भक्त आनीकी म्हळ्यार तांचे भक्त थंयसर आमी पळोवं येता अशें आमची मिडिया कमिटी भोव अपुरबाय रितीन सक्कड फिरगजो जिवाळ उरच्या आनी फिरगजे विशयी सक्कड आख्ख्या संवसारार कळच्या खातीर ती मस्त वावर करून आसा खंडीत जावन कित्याक म्हणल्यार फिरगजेंत नासा जाल्यार परगांवांत आसल्या लोकांक एक फिरगजेची झळक थंयसर मेळटा कितें जावन आसा म्हणून निरंतरी कार्यक्रमां जावनूच आसात म्हणून सांगलें आनी नोव्हेंबर म्हयन्यांत इतली कार्यक्रमां आसात फिरगजेंत आसली म्हणटना ह्या म्हयन्यांत आनी मुखल्या फुडल्या म्हयन्यांत कितें कार्यक्रम आसात ह्या म्हयन्यांत डिसेंबर 25 तारखेर सांजेर 5 वरार बंधुत्व क्रिसमस म्हणले भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम आमी मांडून हाडला तशेंच जानेवारीच्या 1 तारखेर सांजेर विल्सन ओलिवेरा नायट आसतलो आनी त्याच दीस आमच्या फिरगज बांदपाक आदार जावन आमी केल्ल्या लकी कुपन्स हाचे ड्रॉय त्याच दीस आसतले सांजेर ताचे उपरांत जानेवारी 25 आनी 26 बोंदेल फिएस्ता म्हणल्या कार्यक्रमी आमी मांडून हाडला हे सक्कड जबाबदारी फिरगज गवळीक परिशद तशेंच आमची कल्चरल कमिटी फिरगज विगार आनी सहायक विगार आनी प्रिंसिपल बापाच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी मांडून हाडटा भोव बरें फिरगज हातून हांगासर कितले कार्यक्रमां विशयान तुमी सांगले तातूंत एक क्रिसमस बंधुत्व तुमी सांगले क्रिसमस बंधुत्व म्हणटना हर एक वर्सा पयलें टॅब्लो करनाली हर एक थंयसर ते जाग्यांनी क्रिसमस टॅब्लो क्रिसमस संदेश प्रसार करतली फिरगज घरांत ओके ताच्या उपरांत आदल्या वर्सा क्रिसमस बंधुत्व पदवी नंगडी कितें जाल्यान थंयसर ते वायरलच जाला म्हणून कित्याक तितलो लोक थंयसर बरोल्लो गी आनी तेंच परत तुमी ह्या वर्सा क्रिसमस बंधुत्व परत एक फावटी केला हाच्या विशयान संक्षिप्त माहिती तुमी दिवचे भोव बरें पोरू आमी हो क्रिसमस बंधुत्व कार्यक्रम पदवी नंगडी थंयसर उक्त्या स्टेजीचेर केल्ले आनी साबारांची प्रशंसा मेळ्ळ्या आनी ह्या वर्सा आमची फिरगज नवीत जाल्ल्यान थंयसर आमच्या फिरगजीच्या मुखार ओपन स्टेज आसा थंयसर आमी हे कार्यक्रम डिसेंबर 25 तारखेर सांजेर 5 वरार हे भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम मांडून हाडला कित्याक म्हणल्यार हांगासर आमी हे कार्यक्रम आमच्या भोंवतणीच्या अक्रिस्ती भावंडा संगाता मेळून हे कार्यक्रम आमी आचरण करता आनी हे कार्यक्रम फिरगज गवळीक परिशद तशेंच सांस्कृतीक समिती संगाता मेळून आमी हे कार्यक्रम मांडून हाडटले आनी ह्या दीस सांजेर 5 वरार पयलें विविध इस्कालाचे भुरग्यां तावंत क्रिसमस संदेश पासारचे विविध डॅन्स आसतली नाच आसतलो ताचे उपरांत त्याच स्टेजीर क्रिसमस टॅब्लो कार्यक्रम आसतले ताचे उपरांत आमी हे पटी नवे चिंता पाटयलांगी ह्या भोंवती आमच्या फिरगजीच्या परिसरांत आसच्या भोव दुबळ्या 3 धर्माच्या 13 जाणां भुरग्यांक आमी शिकपाक कुमोक दितले आनी तांच्या कुटुंबाक क्रिसमसाचो संतोश पासारच्या खातीर आमी त्या दिसाक सुसवारी वांटले हें जाल्लेंच 3 धर्माचे मुखेली आमचे सांगाता त्या दीस आसतले आनी हे तेगी मुखेली सांगाते येवन थंयसर क्रिसमसाच्या संतोशाची केक आसा ती थंयसर कातरून उपरांत ती केक सर्व सांगाता क्रिसमसाचो संतोश वांटूंक त्या मुखांतर आमी वांटले आनी हे सक्कड कार्यक्रम जाल्लेंच त्या दिसाचो मुख्य विशय अजेंडा कालेंगे म्हणल्यार सालोरेसाच्या जिविताचेर आटापचे एक यक्षगान आसतलो ते यक्षगान जावन आसा संत लॉरेन्सरा महिमे हो यक्षगान आमचेच अक्रिस्तांव भाव आनी भयणी सांगाता येवन प्रदर्शन करतले हे त्या दिसाचे निजायक एक हायलायट्स म्हणून येत आकर्षण विशेष आकर्षण आनी हाच्या खातीर आमच्या विगार बापानी जायतो वावर काडला मस्त हाचे विशयांत चिंता पाटयला आनी खंडीत जावन एक सालोरेसाची भक्त हेरांकी
कळच्या खातीर समजोवच्या खातीर आमचे साक्रिस्तांव भाव आनी भयणी सादर करतले. भोव अपूर्बायेन तुमी प्लॅन केला क्रिसमस बंधुत्वा विशयांत आनी हातून तुमी दुबळ्या भुरग्यांक त्या जाणांक तुमी म्हणल्यार शिकपाक कुमो करतात आनी असलेंच तुमी उद्घाटन टायमारी तुमी एक बरें घर बांदप करणी दिले देखून वय खंडीत जावन तशें दुबळ्यांक कुमो करच्यांत बोंदेल फिरगज न्ही जावन उखल्लेलो हातूस म्हूण येत क्रिसमस बंधुत्व बरेंकन तुमी प्लॅन केला आनी यक्षगाना म्हणल्यार ते खंडीत जावन आकर्शणच कित्याक म्हळ्यार यक्षगाना एक आमचे कल्चर कशें उखलून धरता गी त्या विशयान ती तुमी एक क्रिस्तवान ती आमी यक्षगाना कशें आमी साल ओरेसाच्या विशयांत यक्षगाना आसा ते खंडीत जावन एक्सायटमेंट आसा आनी आतां आमचे सांगाता हांगासर आसा बोंदेल फिएस्टाचो कोऑर्डिनेटर मनोज सर. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. देव बरें करूं. येस फादर क्रिसमस बंधुत्वा विशयांत उलयल्यान जायती कार्यक्रमा विशयांत आमी उलयली पूण क्रिसमसाक तयार जावंक कितें तरी अत्मीक तयारी कार्य आसात की? बरें शांतीप्रिया बरें सवाल तुजें. क्रिसमस म्हणटना सदांच बैली तयारायस क्रिसमसाक कुसवा तयार करचो गर्दनाचो गोठो करचो स्टार कॉम्पिटिशन अरे काही गजेन आयकोंक मेळचें येता आतां ह्या दिसांनी अनाउन्समेंटा वेळार पूण सांगात सत्मीक तयारी करतात एका फिरगेजेंत कुमसारान दवरतात रेतीर दवरतात पिडेस्तांक कुमगार दवरतात तशें आमच्या फिरगेजेंती आमी कांय व्हडलें दुसरें कांय विशेश करूं ना सक्कट फिरगेजेंनी केल्ले बरींच कच्चे बरींच आमच्या फिरगेजेंत हे फावटी ह्या क्रिसमसाच्या फुडें ह्या अद्वेंताच्या काळार पिडेस्तांची भेट आमी करता तशेंच पिडेस्तांक कुमगार व्हरता तांकां माखणेचो सक्रामेंत दिता थोड्या पिडेस्तांक आमी सडीत अत्मीक सेवाय दिता कित्याक म्हळ्यार तसल्या सांगाता आमी करशिल्लो वेळीत नीज क्रिस्ताक आमी तांकां दिल्ले म्हणले बरें आमकां भोगता. आनी एक कितें म्हणल्यार ह्या वर्सा आमी एक विशेश रिती दवरल्या डिसेंबराच्या 20 तारखेर सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत बेंगळुरूंतल्यान ब्रदर अमृतराज आनी ताजे सांगाता ताजें टीम ब्रदर दीपक संगीत वाजोवंक तशेंच ह्या जाकी आसतले. ह्या रितीरेंत देवाचें उतार परगटणी अर्गां स्तुती गुणकरचे मागणे विशेश सुटकेचे मागणे आराधन मिसाचें बलिदान आनी कुमसार आसतली. ह्या वर्साचे विशेष अत्मीक कार्य म्हणयत डिसेंबराच्या 20 तारखेर ऑफकोर्स आमी हर एक वर्सा कुमसारान दवरता पूण ह्या वर्सा एक रेतीर सुद्दां दवरल्या आमचे नव्या इगर्जेंत एक रेतीर दवरया म्हणून आमकां बगलें देखून एक रेतीरेचें कार्य आसा. तशेंच आमी क्रिसमसाच्या आदल्या दिसा 24-23 तारखेर सक्कट पिडेस्तांची एक विशेश भेट आमी करता थोड्या पिडेस्तांक व्हरून आमी कुसवार दिता ते आमचे अत्मीक कार्य म्हणयत. आनी आमच्या येवकरिस्तीक म्हणयाऱ्यांक एक रेकलेक्शन आमी दवरलां 16 तारखेर तांकां सगळ्यांक सांगाता आनी तांकां एक कुमसाराचो सक्रामेंत आसा कित्याक कुमगारवांच्या म्हणयाऱ्यांकी आमी एक विशेश तयारेचे एक कार्यक्रम दवरला. अशें हे अत्मीक रितींनी आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करता. जेजू बैल्या डांबरांत मात जल्माना आमच्या काळजाच्या नितळायेन ती जेजू जल्माता. खंयसर एक नितळ काळी नितळ मन आसा थंयसर जेजून हाडलो तो संतोश खूब आमकां अनुभव करूंक मेळटा. हांगासर भितरलो गर्दनाचो गोठो पयलो तयारी करचे म्हणचे हांवें मागीर भायलो गर्दनाचो गोठो देखून आमच्या फिरगेजेन आध्यात्मीक संगतीक आमी सडीत गामान दिता म्हूण सांगून म्हाका खुशी भोगता. ह्या आदवेंत काळार एक परफेक्ट तयारी म्हूण येत तुमी सांगिल्ले आज फादर. बायलो आडंबर सांगले तुमी क्रिसमस म्हणटाना हर एका फिरगेजेन जावन दी कॉम्पिटिशन जावन दी कॅरल्स जावन आमच्या फिरगेजेन कितें आसा फादर? आमच्या फिरगेजेंत अरे एका फिरगेजेन करचे बरीच गर्दनाचो गोठ्याचो स्पर्धो आसा स्टाराचो स्पर्धो आसा ताच्या उपरांत भुरग्यांक क्रिसमसाच्या दिसा जिंगल बेल्स म्हणले कार्यक्रम आमच्या ICM ते मानून हाडटात ते आमच्या बंधुत्व क्रिसमसाच्या पयले 3 तारखेर 3 वरां आमी प्रारंभ करता. आनी मागीर हर एका वाड्यांनी आमचे बारीक बरें क्रिसमस कॅरल सिंगींग आसा हें सुरू जालां पण बारीक गर्द करतात बँड करतात जवान करतात आमच्या उपाध्यक्षाच्या वाड्यान बारीक गर्द जाता परवांच्या वाड्या स्वदेशी आसा. अशें म्हणटा आसतना कितें सक्कट सदावत फिरगेजेन जावचे कार्यक्रम आमच्या फिरगेजेन जातात थोडी इल्ली चड जातात म्हणत कित्याक आमची फिरगेज इल्ली वायब्रंट आसा आनी आमच्या फिरगेजेन दिल्लेशें मुखेलपण बरें दिसता म्हाका उठोवन दिसता देखून कितें हांव तांकां सांगता कसले आयडिया म्हज्यो सांगता ते भरपूर रितीन एग्जिक्यूट करतात आनी फिरगेज जिवाळ आसा विविध कार्यक्रमां द्वारे देखून क्रिसमस कॅरल सिंगींग हेदोळूच वाड्यांनी प्रारंभ जाला बँड हेदोळूच आयकूंक सुरू जाला देखून एक दुसरोच मूड आमच्या फिरगेजेंत ह्या क्रिसमसाच्या आदवेंताच्या काळार क्रिसमसाच्या पयलीं पळोवंक मेळटा.
येस क्रिसमस म्हणटाना ते 25th अखेर जायना तेन सर कंटिन्युअस प्रोग्राम सुद्दां जावन आसतात क्रिसमस मुडारूच आसा तेन मागीर इमिडिएट नवें वर्स सुरू जाता नवें वर्स म्हणटाना बोंदेल फिरगस खंडीत जावन ओगेत रावना तेन सर विल्सन ऑलिव्हरा नाईट नव्या वर्साकच बऱ्या दिसा दवरला आणि हे विल्सन ऑलिव्हरा नाईट नवीकरणाक आदर जावन मांडून हाडला म्हणटात देखून ह्या विशयांत एक संक्षिप्त विवर आमच्या लोकांक दितात की भोव बरें सवाल शांतीप्रिया विल्सन ऑलिव्हरा नाईट आमच्या नवीकृत फिरगेजीच्या योजनाक सहाय्यत जावन सादर करची ती कित्या इगर्ज उक्तावण जाल्या उपरांत सादर जाता म्हणले एक सवाल तुजे लागीं आसूंक पुरो वीक्षका लागीं आसूंक पुरो ही नाईट पयलेच आमी आयोजीत केल्ली आदल्या वर्सा 2023 नोव्हेंबर जानेवारीच्या पहिल्या तारखे ती जायली कारणांतर ती पाटी पडली आणि त्या नाईटा खातीर पयल्याच आमी एक तयारी केली पूर्व तयारी केल्ली आनी थोड्या पोषका लागीं आमी विचारिल्लें पण कारणांतर ती पाटी पडली करूंक जावना पूण ह्या वर्सा जानेवारीच्या पहिल्या तारखेर ती दवरूंक आसा केल्या पूण करची आमच्या शतमानोत्सव स्मारक योजनाक सहाय्यत जावन सेंटिनरी मेमोरियल प्रोजेक्टाक सहाय्यत जावन प्रत्येक जण आमी इगर्ज जाल्या पूण तुका गुर्त आसा हें ल्हानशें काम न्ही व्हडलें योजन जायतीं बिल्लां आनीक पेंडींग आसात म्हाका थोडे फावटी मस्तू मंडवणी जाता कित्याक म्हण आनीक मस्तू बिल्लां पेमेंट करूंक आसात तशेंच थोडे लोनी आसा आमकां देखून हें व्हडलें योजन देखून हाका सहाय्यत जावन कितें पुराक योजना करूंक जातात खंयच्या रितीन पुरो आमचो आमी आईवा जमोवंक जाता तें हें योजन आमचें संपूर्ण जालां जाल्यार आमी तें मुखासून आसा आतां आमचें बोंदेल फियेस्त आसा हेय आमच्या योजना सहाय्यत जावनूच आमी करचें जावन आसा देखून विल्सन ऑलिव्हरा म्हजो तो एक मित्र जावन आसा आमचो स्वाभिमानी ताची पदां बरीं पदां ताची देखून ताची एक नायट करीत म्हाका आशा आशिल्ली आनी थोड्या पोशाखांनी येदोळसो बरें म्हण दाखयलां देखून आमची विल्सन ऑलिव्हरा नायट सादर जावची आमच्या इगर्ज योजना सहाय्यत जावन सांगत आसा एक नव्या वर्साचें एक विशिश्ट मनोरंजन नव्या वर्साचें पयलें मनोरंजन कार्य कोंकणी पदां नाच कोकणाचें जबरदस्त फेस्त बोंदेल कॅम्पसान त्या दिसा आमच्या नव्या रंगमंचार आसा देखून हांव सकट वीक्षकांक आपयतां मोगाचें आपोवण दिता ह्या वर्सा नवें वर्स बोंदेलांत या आमच्या बोंदेलच्या आंगणांत आमी बऱ्या रितीन करशीया आमच्या विल्सन ऑलिव्हरा नायटाची अपुर्बायेची पदां आयकवया आमचेय कलाकार थोडे पदां गायतले म्हाकाय एक पद गायचें म्हणून आशा आसा देखून सगळ्यांनी सांगता म्हणून ही नायट एक यशस्वी करची म्हजी आशा तुमकां समेस्तांक हांव आपोवणी दिता ह्या विल्सन ऑलिव्हरा नायटाक थँक्यू फादर फॉर द इनवाईट सांगिल्लें सोमा फादर तुमी ते गादत आसा माने कट्टी नोडू म्हणून तशें आमी देवाचें घर बांदलां तितलें सुलाभ न्ही आनी बिल्स मस्त पेंडींग आसा तुमी चिंतले हर एक कार्य सुफळ जावन दी म्हूण आमी आशेतां बोंदेल फियेस्टा तेंच अखेर जायना जानेवारी म्हणटाना नवें वर्स विल्सन ऑलिव्हरा नायट जालें बोंदेल फियेस्टा इज ऑलवेज अ टॉक ऑफ द टावन म्हणयात कित्याक म्हणल्यार 2019 आनी 2020 आमी कंटिन्युअस जावन आमी हे बोंदेल फियेस्टा मानून हाडले आनी ते इतले वायरल जाल्ले की कितलो लोक हांगासर आयलो आनी ताच्या उपरांत सबार कडेन हे फियेस्टा मांडून हाडटात बट बोंदेल फियेस्टा केदलें एक चरित्र आसा म्हणयत परत एक पटी ह्या वर्साय आसा म्हूण खबर कळ्ळ्या ह्या विशयांत आमचो कॉर्डिनेटर आसा मनोज सर बोंदेल फियेस्टा कॉर्डिनेटर ह्या विशयांत इल्लें माहिती दिवत की सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता बोंदेल फियेस्टा 3.0 एक डिफरंट जावन आसा आमचे एक लिमिटेड एक मिटींग मात जाला हाचे विशयान बट प्लॅन्स ऑलरेडी सेट आसा बट व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या वर्साचे विगार बापावट आनी कल्चरल कमिटीचे इल्ले संदेह डिस्कस करतना एक थीम कशें म्हण सांगल्यार आमची इगर्ज मस्त व्हडली आतां कोडयालांत तुमी पळय जाल्यार एक ऑलमोस्ट 1500-1600 लोक आरामार बसता इगर्जे भितरच इतली व्हडली इगर्ज बांदल्या उपरांत वायब्रन्सी आमचे इगर्जेचे जायजे मिन्स वी शूड कंटिन्यू टू हॅव प्रोग्राम्स आनी इतली व्हडली इगर्ज बांदून जाल्या उपरांत आमकां वी वॉन्ट द एंटायर कॅथलीक कम्युनिटी पुरा क्रिस्तांवां ऑल पॅरिशीस बोंदेल होस्ट करता बट वी वूड वॉन्ट द कोलॅबरेशन ऑफ ऑल द पॅरिशीस तांणी येजे आनी आमचे ह्या बोंदेल फियेस्टांत तांणी भाग घेवचे सो तशें एक थीम इज ह्युमॅनिटी कमिंग टुगेदर दॅट इज द आयडिया ऑब्वियसली विगार बापान सांगलें बिल्लां बाकी आसात ऑब्वियसली ते बोंदेल फियेस्टा वील हेल्प टू सम एक्सटेंट बिल्लां पे करूंक आनी
डेफिनेटली कुमोग जाता आमकां बट वी वॉन्ट बोंदेलमात न्ही वी वॉन्ट पुरा दुसरी फिरगस घरा सगळ्यांनी आमच्यो DAJ अँड वी शूड सेलिब्रेट काल सांगता आमचे फिरगस दॅट इज दी प्रेझेंट थीम जस्ट आतां म्हळ्यार इन्फेन्सी स्टेजार आसा वी विल पुट इट अक्रॉस इन दी कमिटी आनी हाचे विशयान एक क्लियर जावन एक आयडियान हाऊ वी विल डू इट म्हण हाचे विशयान मुखार आमी चिंता येस इल्ले ल्हानशें झळक तुमी दिली देखून सगळ्यांक आतां बोंदेल फिएस्टा आसा म्हणली खबर कळल्या आनी कितें कितें आसा म्हणून खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी कळटलें माध्यम आसात WhatsApp ग्रुप जावन दी इंस्टाग्राम आसून तातूंत आमकां खंडीत जावन सगळ्यांक कळटा आनी एक तुमी सांगलें आतां 1500 कॅपॅसिटी आमच्या फिरगजेन भितर बसयत म्हाका उडास आसा विगर बापान केदलें पयलें ल्हान फिरगस आसतना भितर बसा म्हूण सांगताले केदलेय लोक जागो ना फादर जागो ना देखून पाद्रे बांद मन बदलिल्लें फिरगज तो व्हडली केली आता ते सांगचे ऑप्शनच ना पळय एनिवेज डिसेंबर म्हयनो म्हणटना फिरगस घरा भायर भायल्या गांवांत आसात आमची फिरगज न्ही आसता दुसरे लोक भायल्या गांवार आसात आनी यूट्यूबार मस्त पळयलां आमच्या फिरगजे विशयान तितलें म्हणटना 10 जाणांनी निर्धार केलाय आसतलो बोंदेल फिरगजेक तशेंच पूण शेताक भेट दिजेच म्हणून देखून लोक हांगासर येता फादर येता म्हणटना कितें मिसाची मिसां कुमसारा विशयान काले पूण शेतांत आसात की त्या विशयान एक माहिती दिवेत की वय हे आमच्या DCचे अधिकार पुनशेत म्हणून गवळी बापांनी आमच्या नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर ते परगटणी जाल्या आनी आतां ताका पुनशेताची मान्यता मेळ्ळ्या आनी बिसायबान परत आमकां आमची फिरगस आमचे पुनशेत यात्रिकाच्या बेटेक ह्या जुबलेबाच्या वर्सा 2025 वर्सा ते उक्ते आसतले आनी थंयसर भक्तिकांक आत्मीक सेवा दिजय म्हणून एक उलो दिला आनी हाका पुराक जावन हांवें येदोळूच चिंता पाठयलां थोड्या पाद्रापांक गरजे प्रमाणे आपोवन कुमसाराची सेवा कावन्सिलींग सेवा मंगळार ऑफकोर्स आमच्या नोवेनाक एकलो पाद्राक कुमसारीन आसता तशेंच हर एक पोटी हांगासर केदाळा एक भक्तीक आत्मीक गरजांक येता एक याजाक तांकां तयार आसताच जावं पुरो कुमसारांक जावं पुरो कावन्सिलिंगाक जावं पुरो खासगी मागण्याक या जावं पुरो कसलेय तांचे कश्ट आयकूंक एक याजाक थंयसर केदाळय आसता तांच्या भक्तिकांच्या सेवेक आनी ते आसाजयच ह्या मुखार कित्याक म्हळ्यार मस्त भक्तिकांचो संख्यो चडला फुडें पळय जे हांगासर एक आनी एक याजाकाक आपूण जे तसली गरज आमकां पडोवंक पुरो गोळी बापा सांगून कित्याक म्हळ्यार हांगासर भक्तिकाचो संख्यो चडिल्लो पळयत आसतना एक याजाक निरंतर आत्मीक सेवेक नम्याचो बरो म्हूण म्हाका भोगता पूण आमी आशिल्ले याजाक हांव विगार जावन तशें सहाय्यक विगार म्हणजे बाब विलियम्स तशेंच फादर पिटर ताच्या इस्कॉलाचे जबाबदारी सांगाताय केन्ना पुरी इगर्जेंत आत्मीक सेवा आसा ते भरपूर सेवा दिवन आसात आनी हांगासर मस्तू लोक बैलो येवन कुमसार जाता भोव अपुरबायेचें एक आराधनाचें खोपेल आसा आमकां जायतो लोक येवन ती मागणी करता आनी तशेंच एक कावन्सिलींग सेंटर हांगासर आसा सिस्टर सेलेस्टीन डिमेल्लो ती एक कावन्सिलर जावन आसा तिचे लागीं जायतीं कुटुंबां येतात जायतीं काजारी जोडी येतात जायतीं भुरगीं येतात विविध समस्या वळख जाल्ली अशें ते कावन्सिलींग जाल्या उपरांत आमी सांगाता मागणी करची आसा देखून पूण शेताक सहजल्लें वातावरण मात्र न्ही पूण शेताक सहजल्ली सगळी आत्मीक सेवा बोंदेल सालोरसाच्या ह्या फिरगजेंत आनी पूण शेतांत मेळटा म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां देव बरें करूं फादर खंडीत जावन संक्षिप्त माहिती तुमी दिली लोकांक ओडूल तुमी जायते बोंदेल फिरगजे विशयान कितें आटापून आसा म्हूण सांगिल्लें तुमी आनी खंडीत जावन ही एक आशा आसा पिलग्रिमेज जायचे म्हूण आतां येदोळ आमच्या सिटीकच येता लोक कित्याक लॉयशस चॅपल आसा मिलाग्रीस आसा आनी खंडीत जावन हें बसयले चड जे म्हूण चिंता कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार लोक बोंदेल फिरगजेक एक पिलग्रिमेज जावन यात्रेक जावन येता म्हणून देखून अशें आयल्यार भक्तिका कोण थंयसर तुमी इतले विशयान सांगले तुमकां परिपूर्ण तातूंत माहीत आसा फादर पूण थंयसर गायड करूंक आतां कोणी आसात की कोण गायड त्या विशयान आमी चिंता पाठयलां येदोळूच आमच्या मिटिंगाक तो पॉयंट आयला हांगासर एक परमनंट एकलो मनीस जाय जे यात्रिकांक भक्तिकांक सुदारसूंक सेवा दिवंक आमी मुखल्या दिसांनी ह्या विशयांत गमन दिता प्रत्येक जावन तांच्या आत्मीय गरजांक मात्र न्ही तांच्या हेर गरजांकी पळोवंक एक मनीस जाय जे पडटा कित्याक म्हणजे तो लोक आतां येवंक प्रारंभ जाला ह्या विशयान आमी चिंता पाठयना चडावत हांव फिरगेजेंत आसता आनी चडावत भक्तिकाच्या गरजांक आत्मीय गरजांक तांकां कितें इगर्जे विशय कितें विभार जाय कितें तांकां समजुनी जाय ती आतां एट प्रेजेंट हांव सुद्दां दिवन आसा मुखार आमी ह्या विशयान चिंत जाय पडटा आनी ह्या विशयान वेवस्था करी जाय पडटा खंडी जावन ते आमी करतले हांव आनी म्हाका अशें आसा दिसेचें पुणशेत म्हूण जालें
एक यात्रीक केंद्र करची एक आशा आसा, एक टुरिजम सेंटर करची आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार टुरिस्ट येतात, थोडे फेमस टुरिस्ट जागे पळयता, जांपरो एलोसियस कॉलेजीचे चॅपल, जांपरो जेपू सेमिनरी, जांपरो रुजाई कॅथेड्रल असले पुरा थोडे काय म्हणटा टुरिस्ट जागे आसात. आमचेय एक पोणशेत टुरिजम सेंटर करी जाय म्हणली म्हाका एक आशा आसा आनी खंडी जावन तें जातलें म्हणलो बरोसय म्हाका आसा. अशें बोंदेलचें नांव आख्ख्या संवसाराचेर आनी प्रमुख एअरपोर्ट रोडार आसा. एअरपोर्ट तावन आतां आयिल्लो एकलो मनीस थंयसर रावून इगर्जे भितर वचून एक मागणें करून वेचें एक संतोशाची गजाल. मागीर आमच्या बोंदेल फियास्ता विशयी सांगचें जाल्यार बोंदेल फियास्तांत जायत्यो संगती आटापूण आसा. त्या विशयान मनोज सरान सांगूं ना, मस्त विशय तातूंत आसात ते वेवस्थीत रितीन मांडून हाडला. ह्या विशयान चड तितलें आमच्या मनोजान तर सांगल्यार बरें, कित्याक म्हळ्यार बोंदेल फियास्ता आतां एक आमी एक प्रमुख एक व्हडलें मुखार जावंक अशें व्हडलें फेस्त म्हळ्यार तें हातूंत सकट संगती आटापूण आसा. तें तुवें ताजे कडेन विचारल्यार मनोज सरान येदोळ आतां सरप्रायज दवरलें. इट्स टायम टू ब्रेक द सरप्रायज नो मनोज सर, कम ऑन. नाही विगार बापान सांगल्या बरी, वी आर ऑल सेट म्हूण सांगता हांव. काल म्हूण सांगल्यार आतां मुसर बोंदेल फर्स्ट जावन दी, बोंदेल 2.0 जावन दी, आमचे मदेच वी वर दी होस्ट म्हूण तशें आमी ते प्रोग्राम केल्ले एंड वी हॅव गॉट गुड रिस्पॉन्स. बट दिस टायम आमची आयडिया हांवें सांगल्या प्रकार वी वॉन्ट ऑल पॅरिशेस टू कम टुगेदर. आतां फॉर एग्जाम्पल एक देरबेल फिरगजगी या इजय फिरगजगी, मिलाग्रिजगी, तांकां एक कुलशेखर जावन दी, तांकां एक स्टॉल दिया म्हूण, सो दॅट दे कॅन कम टुगेदर. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इव्हेंट तशें प्लॅन केला. बिकॉज दुसरे व्हडल्यान सांगता नाही म्हळ्यार दुसरे पॅरिशेचे लोक वामंजूर जावन दी, नो ऑल नियर बाय पॅरिशेस वी विल अप्रोच एवरी वन ऑफ देम. काल सांगता हांव लेट इट बी अ टीम वर्क म्हणून सांगता हांव. टीम वर्क ऑफ ऑल पॅरिशेस. ऑब्वियसली आमी आमच्या बोंदेल इगर्जे मुखार ते ग्राउंडान आमी होस्ट करता हांव, बट with the involvement of all parishes म्हण. दॅट इज द आयडिया. कशें म्हण सांगल्यार वी विल सेलिब्रेट अवर बोंदेल चर्च. आमचे ही गरज आसल्यार आय थिंक इट इज ओपन टू एवरी वन. So open full Mangalore, you can go beyond Dakshin Kannada as well. We would want someone from Udupi to connect with us and have a stall here, so that Udupi che kala sangtat Kristav hanga yeun let them manage this stall and little contribution that they can give during the day. And a very important ek idea mular ame ata musar we have not discussed in the meeting tari hav out of turn ulon asa. We want to have one solid event like inter-parish cultural competition. That will be a standout event. आमच्या आयतारा जेव्हा maybe Saturday or Sunday we will plan on a particular day. Maybe एक parish आमी 8 मिनटं दिता. So the most entertaining and kala sangta vibrant parish for that 8 minutes on stage. With the variety entertainment. Yeah, variety entertainment. So that all entire Christian community comes and celebrates Bondel Church. Te ek idea asa. But I think meeting her, we will put it across and आताच्या विशयान आणि डिस्कस कर. आय थिंक विल कम आउट व्हेरी क्लियरली. दिस इज जस्ट एन आयडिया मुझे मनान तसचे, बट विथ एवरी वन्स कोलॅबोरेशन आमचे बोंदेज कल्चरल कमिटी जावन दी, पॅरिश पेस्टल कॉम्पिटिशन उरली थोडी. as usual, see fiesta when we say सांगताना normally regular events आणि definitely असता, but काल म्हणून सांगता this should be the main event म्हणून हांव चिंता, because we want everyone's collaboration. आणि आम्ही क्रिस्ताव म्हणणे we would want all our brethren, people from Hindu community, from Muslims on the, everyone should come and celebrate that. So that's why theme is to celebrate humanity at Bondel Church Ground on 25th and 26th of January. That is the idea. Ek just in the infancy stage and launch a baal month asa. It will take time, and definitely by January 2nd week or so we will get a clear picture and touchation of Sankshep Zan we can. एक बरें कॉन्सेप्ट कित्याक म्हळ्यार न्ही केवल आमच्या कॅथोलिकां बगर आमचे एक केंद्रीय सकट धर्माचे एक बंधुत्व संवाद केंद्र जाय जे म्हणली आमची आशा. आतां पळया पोर आमच्या इनॉग्रेशनाच्या दिसा लास्टाच्या एंडाच्या दिसा 24th सान लॉरेन्साच्या जिनियेचेर एक फिल्म सादर केल्लें पुरो नॉन कॅथलिक्स आमच्या भावा भुरग्यांनीच आमकां सगळ्यांक एक सरप्रायज करून सोडलें ताणें. नॉट ए सिंगल कॅथलिक, एवरीबडी इज नॉन कॅथलिक अँड ते सुपर जालें फिल्म. डायलॉग्स ओनली ताणेंच तयार केले. वय सगळें तांचेंच विन्यास तें. ताच्या उपरांत आतां परवां आमच्या बंधुत्व क्रिस्मस आसा एकलो अक्रिस्तांव भाऊ तूं मुखार आयला, फादर नांव ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂತ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಬರ್ತದೆ म्हणून तो एक भावान ताणेंच रचन केलां तें. अशें म्हणटा आसतना गॉड इज वन.
and whoever is coming to Bondel, he must have a God experience. देखून आमचे एक संवादाची एक फिरगज बनी आहेत, एक बंधुत्वाची फिरगज बनी आहेत, एक सगळ्यांक आकर्षित करचे केंद्र बनी आहेत, देवाक अनुभव कसो जागो बनी आहेत. देखून हे सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोष अभिमान भोगता. आनी आमी आशा करची कार्यक्रम न्ही केवळ आमच्या फिरगेजीच्या लोकांक सीमित या आमच्या कॅथोलिक कम्युनिटीक सीमित, बट इट इज extended open to all communities. There is no distinction of any sort of खंयचे रितीचे एक थंयसर तारतम्य म्हणून ऑल आर वन. भक्ती काय येतात आनी हांगासर त्या दिसा इनॉग्रेशनाच्या दिसा हांव चिंता अक्रिस्ती भाऊ भयणींचो जमतो सडच म्हूण चिंतेत. कितलोसो लोक येवन थंयसर जेवण जेवन आनी तांणी एक येवन ते एक प्रसादा म्हणले स्विकार करून कांयच उलयनासतना ही गजेक येवन वानो एक पयस दवरून तांणी नमस्कार करची रीत पळयतना आमकांच एका रितीची एक देख एक भक्त आमच्या लोकांनी तांचे ताण शिकचेत आसले मस्त आसा. देखून कडमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीक म्हजो सलाम पठयता, वंदन पठयता. हांगासर येवन तुमकां बगयल्लें आत्मीक बरेपण तांणी हांगासर प्रगट केलां आनी ही भोव वर्त्या संतोशाची गजाल. देखून म्हजी एक आशा हे बोंदेलचें आमचें पुणशेत सर संवादाचें केंद्र जायचें म्हणून म्हजी आशा. येदोळ फादर तुमी काले आशेल्ले ते सुफळ जाला आनी मुखारी तुमच्या आशेचे मस्त आसा. तुमी हांगासर तुमी उसारला खंडीत जावन ते सक्सेसफूल जाता म्हणली आमचो बरोवसो फादर. आनी बंधुत्व क्रिसमस सॉरी आमचे बंधुत्व क्रिसमस जावन दी बोंदेल फिएस्टा जावन दी. वी आर इनवायटींग ऑल पीपल एवरीबडी. आता कॅलेंडर असचे टिल जानेवारी 26 मात. आय थिंक डेट्स क्लोजर टू जानेवारी फेब्रुवारीचे कॅलेंडर बोंदेल कॅलेंडर त्याला परत कालाच फाल्यां येतले. आता इतले आमी दवरला. ओके एनीवेज क्रिसमस काळार आसा फादर. इतले क्रिसमस बंधुत्वा विशयान तुमी सांगले, बोंदेल फिएस्टा आनी हर एक प्रोग्रामा विशयान तुमी सांगले. आखरेक आतां आमच्या क्रिस्तांव भाऊ भयणी आसात, अक्रिस्तांव आसात, देखून क्रिसमस संदेश तुमचो कितें दायजीवळ वीक्षकांक दिवंक कशें येतात? हे भोव बरे संगत आमी आतां सांगूंक अपेक्षीत आनी बरें सवाल तुजे. क्रिसमस संदेश कितें क्रिसमस संदेश आमी दिवयेत? क्रिसमस संदेश इतलोच. क्रिसमस इज अ फीस्ट ऑफ गिविंग, क्रिसमस इज अ फीस्ट ऑफ लविंग, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದು ನಾವು ಕೊಡುವ ಹಬ್ಬ. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಪರರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲವಿಂಗ್, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ. ದೇವರು ಈ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆಂದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅವರು ದಾರೆ ಎರೆದರು ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. John chapter 3 verse 16, God so loved the world that he gave his only son for the salvation of the whole mankind. One who believes in him will have eternal life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಗದ್ದೋದ್ಧಾರಕ, ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ದೇವದೂತರು ಆಡಿದ ಗಾಯನ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. आमचे ते नितळ काळीज, नितळ मन रस्या, जेजूक आमच्या काळजान जागो दिवया. तोळ जेजून हाडलेलो संतोष, शांती समाधान आमकां भरपूर मापान मेळटली. सो मेस्तांक तुमकां हांगासर आयकोप्यांक, दैजी आयकोप्यांक आमी बंदेल फिरगस घरां हांगासर हजर आसले प्रतिनिधी अख्खी फिरगस तुमकां क्रिसमस फेस्ताचे शुभाशय पठयता. हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू यू and happy prosperous new year to you. God bless you all. लव केअर शेअर ह्या विशयांत परफेक्ट संदेश ह्या परफेक्ट सिजनाक तुमी दिला फादर. ह्या कार्याच्या आखरेक आमी आसाव. संपूर्ण माहिती दिल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आभार मानता. तशेंच वीक्षकांनो, फिरगस विगार बाप हांगासर आसा. तुमची आशा सर सुफळ जावन दी, तुमच्या मुखेलपणा वरवीं ही फिरगस सदांच जिवाळ आसून दी म्हूण आमी आशेता. वीक्षकांनो, क्रिसमसाचे शुभाशय तुमकां हांव पाठयता. निरंतर मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV. टेक केअर, बाय बाय. काल आज आणि फाल्यां.